म्हाका दिसता आज सावयवेरें हो आमचो एकंदरीत दोंगरांनी वसयलेलो हो वाठार जावन आसा. ज्या जाग्याचेर झरे आनी उदकाचो स्तोत्र जो आसा आनी जें काम आज आमी हातान घेतिल्लें आसा ते कामाची एकंदरीत रूपरेश आनी रचना जर पळयली जाल्यार म्हाका दिसता अत्यंत म्हत्वाचें. जरी कमी कॉस्टाचें जर काम जर जालें जाल्यार ताका एक महत्व प्राप्त जाल्लें आसा. आनी अशे तरेचीं कामां उदक जर आमी रिस्टोर जर करतले आनी तेजें आमी जर सांबाळून जर दवरतले जाल्यार ही बारीक बारीक कामां घेवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी हेंच आदरणीय आमच्या जलस्तोत्र खात्याच्या मंत्र्यान आज कितलो ल्हान ल्हान गोश्टीचेर ताजी नजर आसा हें ह्या कामांतल्यान आज दिसून येता. आमी आज सगळे मोठे संख्येन हांगा आसात, पंच सदस्य आसात, सरपंच आसात, बाकीचे सगळे ग्रामस्थ आसात आनी करोडांची कामां पेक्षा ल्हानशीं कामां ते आमकां कितले दिवपाक शकता हें एक आमी एक उदाहरण हांगसर सेट केल्लें आसा. आनी म्हणूनच अशा ह्या पार्श्वभुमीचेर आज परत एकदां तुमचें हांव सगळ्यांचें स्वागत करतां. आनी आमचो प्रिय मतदारसंघ जलस्तोत्र खात्याचे वतीन जितली जितली कामां आमी ह्या 2-4 दीस पयलीं सुद्दां घातिल्ली आसा त्या बद्दल भाऊचे हांव खूब मना पासून आभार व्यक्त करतां. जी कामां आज आमची प्रलंबीत आसात तेवूय आमी आज प्रोसेसान आसात. आनी ह्या एकंदरीत सावयवेरें आनी एकंदरीत प्रिय मतदारसंघान अशे तरेची शेती किंवा कुळागरां किंवा भाट हे सगळे काही गोश्टी तांचे जशे तशेंच ते सांबाळून दवरपा खातीर कितें जर लागता जाल्यार उदक आनी तें उदक आमकां रिस्टोर करपाक जाय. ते रिजन्युएट आमकां झरे बाकीचे तळी अशे तरेचे बंधारे आमकां करपाक जाय. आनी ह्याच दृश्टिकोनांतल्यान हें आमी पावलां मारिल्लें आसा. विद्यार्थी म्हणपाक अभिमान दिसता, कारण बहुतेक करून म्हजो एकच विद्यार्थी जाका पद्मश्री हो सन्मान मान हांवें 5वी ते 9वी पर्यंत शिकयता आसतना कल्पना करूं नाशिल्ली की संजय पाटील जो आसा पळय न्ही तो अशा प्रकारे शेती बागायती हातूंत वतलो अशें म्हणून. कारण तो रावतालो ताची मामाची घर शिरोडे रावतालो, डॉक्टर बकलीन तांच्या घरांत. आनी तांच्या घरांत जवळ जवळ 1-2-3 डॉक्टर्स म्हटले जर वावगे जावचे ना. त्यामुळे म्हाका दिशिल्लें की ते वेगळे पेशांत वतले अशें म्हणून शिकयता आसतना. पूण तांणी शेती हो वेवसाय घेवन हांगसर आपलें एक वेगळें स्थान जें आसा पळय. आनी म्हणून दिसता म्हाका बाब गोविंद गावडे की तुमचे सावयवेरें गांव जें आसा पळय न्ही तें भारत देशाच्या इतिहासांत तें नमूद जालें. पद्मश्री मेळिल्ले नंतर म्हाका याद जाता ती म्हणजे शिरोडे गांवाचो डॉक्टर विठ्ठलराव शिरोडकरांक एक असो प्रकारचो मान सन्मान केंद्रीय सरकारा कडेन मेळिल्लो. आनी दुसरी आशिल्ली बाय मेनकाबाई शिरोडकर. आनी तिका जो ताम्रपत्र मेळिल्लो जवळ जवळ 1960 वा 60चे पयलीं सुद्दां जाय तो ताम्रपत्र म्हजे कडेन अजून आसा. कारण तिगेले भुरगीं कोण नाशिल्ले कारणान तिणें तें आपल्याल्या जाणटेपणांत तो काडलो आनी म्हजे कडेन सोंपयलो आनी आपल्याची देखभाल करता म्हणून सांगलें. तर सोड हो जालो विशय इतिहासांतलो, पूण आदरणीय असो विशय हो विशय आमचो संजय पाटलाचो म्हण किंवा मेनकाबाई शिरोडकर हे संस्मरणीय अशे गोश्टी आसात ह्यो. आयच्या दिसांनी निमित्यान म्हाका दिसता म्हज्याय कारकिर्दींत सकाळ फुडें 8:30 एखादे कार्यक्रमाचें भुमिपूजन प्रोजेक्टाचें भुमिपूजन हांवें पयलें सावयवेरें गांवांत जाता. मला खूब बरें दिसलें. म्हणजे हांवें चिंतलें ह्या निमित्तान म्हटलें बाब संजयान कशे पद्दतीन आपली शेतीची प्रगती केल्या हें पळोवपाकूय मेळटलें अशें म्हणून. आनी म्हणून म्हजो पंचवाडीचो कार्यक्रम आशिल्लो तो हांवें 10 वरांचेर दवरला आनी ह्या कार्यक्रमांत हांगसर सहभागी जाल्लो आसा. तुवें जें कितें कश्ट घेतले पळय न्ही कश्ट ही परमेश्वर अशें म्हटलें वावगे जावचें ना. आनी त्या अनुसार परमेश्वर तुजें हांगसर प्रसन्न आसा. आनी इतली सगळी जी मशागत तुवें केल्ली आसा किंवा वसाहत केल्ली आसा पळय न्ही ही अत्यंत अतुलनीय अशी आसात म्हटलें जाय. म्हाका आमचे एक जोडी इंजिनियर जांकां हालींच प्रमोशन मेळाचें 7 दीस पयलीं बाब श्री शैलेश आनी ताजे इंजिनियर बाकीचे सगळे एक विनंती करीत आसा हांगसर जितलो कितें खर्च करपाक जाय अजून एस्टिमेट करून हाका समजा रुंद वगैरे करपाक जर जाय आनी ती मानता आसली जर जायत अजून रुंदीकरण करपाक जाता. आनी दुसरें हाजे खातीर 13-14 लाखांचें काम आसा. हांगा सुद्दां परत थोडोसो खर्च येता अशें दिसता म्हाका. वाडून परत सेकंड एस्टिमेट थर्ड एस्टिमेट केल्यार कोता येता. पयशां कडेन सरकारा कडेन अडचण अशी ना. आमच्यांनी हेंच अशें म्हणना हांव संजय पाटलाचें अशें म्हणना. सावयवेरें गांवांत आसली किंवा खंयच्याय गांवांत आसली कसलेंय प्रकारचें WRTचें काम जातून करून आमी उदकाची स्टोरेज आतां तसो येता आसतना हांवें सकयल ती व्हडली वॅली पळयली. म्हाका म्हणपाक लागलो सर तुका वॅली पळयना फुडें धरणाची याद जाता न्ही अशें म्हटलें वयर. पूण आमी पळोवपाक जाय ल्हान ल्हान तळी सुद्दां आमी बांदली जर जाय जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणांत उदकाची सांठवण आमी आमच्या ह्या ल्हान ल्हान गांवांनी करूंक शकतले. एक गोश्ट आमी सगळ्यांक लक्षांत घेवपाक जाय तत्व ह्या जमनीचें आनी तें म्हटल्यार उदक आनीक बागायती हे दोनूय समसमान गेले जर जायत त्या गांवची प्रगती बरी जावंक शकता. सो उदकाची जपणूक आमी करूंक जाय, उदकाचें संवर्धन आमी करूंक जाय
आणि त्याबरोबरच कष्टाने आम्ही जी निर्मिती बागायती निर्मिती आहा ती करूंक जाय. आयच्या दिसाच्या निमित्तान बाब संजय हांकां मनापासून परबी दिता, कारण पद्मश्री मेळना तर मेळप जावन आशिल्लें, आज मेळप जाता आणि त्यानुसार मनापासून परबी दिता आणि सगळ्यांक जमले सकाळ फुडें ह्या कार्यक्रमाक, त्याबद्दल सगळ्यांक मनापासून देव बरें करूं म्हणटा आणि हे तत्व आमी घेवन सगळ्यांनी काम करूं. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं इथं उपस्थित असलेले माझे सर सुभाषजी शिरोडकर हे माझे 5वी ते 9वीपर्यंतचे सर आहे. त्यामुळं माझा आणि त्यांचा संबंध हा वेगळ्या प्रकारचा आहे. कधी कुठे भेटले तरी ते मला अत्यंत आपुलकीनं माझी चौकशी करतात आणि त्यामुळं मी जेव्हा त्यांना या कामाबद्दल सांगितलं ते त्यांनी अत्यंत निकडीनं या काम हे घेतलं, हातात घेतलं, पास करून घेतलं आणि एक दिवस मला फोन केला की असं असं काम आहे, ते पास झालेलं आहे, लवकरात लवकर आम्ही ते सुरू करू. आणि त्याच्या आधी आमचे आमदार आणि मंत्री महोदयांनी यांनी जो काय प्रायोरिटी दिली या कामासाठी, या कामाची निकड लक्षात घेऊन त्यांनी प्रायोरिटी दिल्यामुळं हे काम एका वर्षाच्या आत पास होऊन हे पूर्ण झालेलं आहे. आणि त्यानिमित्त मी सगळ्या ग्रामस्थांना एक सांगू शकतो की मी हे गेल्या 25 वर्षापासून हे जे काही इथं खोदकाम आणि हे करून पाण्याची साठवणूक केली, त्याच्यामुळं WRDला सुद्धा या कामाचा विचार करावा लागला आणि त्यांनी हे काम हाती घेतलं. तशा प्रकारचे संपूर्ण सावेरा भागात अशा प्रकारची कामं ही डोंगर माथ्यावर व्हायलाच पाहिजे आणि ती जर झाली नाही तर एक दिवस आम्हाला हे गाव सोडून पाण्यासाठी कुठंतरी लांब जावं लागेल. तर सगळ्या ग्रामस्थांना विनंती आहे की त्यांनी अशा प्रकारची छोटी छोटी कामं, खूप मोठी नाही आहे, आपल्या कुवतीनुसार जी काय करणं शक्य आहे ती हातात घ्यावी. WRD आणि पूर्ण सरकार तुमच्या मागं निश्चितपणे राहील, पण सुरुवात तुम्ही केली पाहिजे. भले ती एक 50,000 1 लाखाची जरी का असेना तर ती कामं हातात घ्यावी. सगळ्यांनी पाणी साठवण्याचं काम करावं आणि जर तुम्ही आज पाणी साठवलं नाही तर भविष्यातील पिढी तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही. तर या निमित्तानं मी मंत्री महोदयांचे अत्यंत आभारी आहे आणि सगळ्या साववेऱ्याच्या ग्रामस्थांच्या वतीनं त्यांना धन्यवाद देतो. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.